पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्यात कुडचड्या हांगासर श्री सातेरी देवस्थानाचो आज वर्धापन दीस आनी त्याच निमतान आज आमकां हांगासर आमंत्रित केला। चला तर घेवया आजचो भाग। पैत्रवाद पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके। नमस्कार, आज सावड्ड्या सातेरी देवस्थानाचे वर्धापन दिवस आसा आनी हांव श्रिया पाटील, प्रोपरायटर ऑफ आमोर हेंच्या तर्फे आज आमी जरा हटके हो प्रोग्राम दवरलेलो आसा। जरा हटके प्रोग्राम बाय सारिका शिरोडकर हेंच्या टिमीक आनी तेंचे हांव वेलकम करता। थँक्यू थँक्यू श्रिया आणि तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी तुमचें स्वागत। आज देवी सातेरीचो देवस्थानाचो वर्धापन दीस आनी त्याच निमतान हांगासर खुबशे कार्यक्रमांचें आयोजन जाल्लें, महाप्रसादूय आशिल्लो आनी फुडें तांची पालखी आसा आनी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर जायत आसता आनी त्याच निमतान तेजोच एक भाग म्हणून आमकां हांगासर आमंत्रीत केला। ही खूब बरी गजाल आसा आनी तातूंत खूब वेगवेगळे हांगासरलेच वेगवेगळे म्हणटा तशे बॅकग्रावंड आशिल्ले लोक हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा। काय हांगासर हाऊसवायफ आसतली, कोण हांगासर काम सर्वीस करता आसतली, कोण बारीक बारीक बिझनस करता आसतली, अशे वेगवेगळे तरेचे हांगासर बायलां आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। आमचो पयलो रावंड सच्या भाशेनूच फुगोट्यो आमी फोडटली, पण हो रावंड सुरू करच्या पयलीं आमच्या देवी सातेरी देवीक नमन करता आनी आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता। खेळुया आमचो आजच्या भागांतलो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड। फुगोट्या रावंडाचे आमचे 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा, तांची ओळख करून घेवया। नांव सांगा। हॅलो, शीतल नायक, शीतल कितें करता? हाऊसवाईफ। हाऊसवायफ। कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? हॉबीज आवडटा पण घरांतल्यान डान्स करपाक, पदां म्हणपाक बी? पदां म्हणपाक आवडटा। चल म्हणून दाखवया पद। चल एक 2 लायनी पदाच्यो खंयच्याय? इस प्यार का नगमा है, म्हण 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 म्हण। यूं की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ओके, खूप सुंदर। आणि ऑडियन्सांनी बरोबर आवाज येताला आयकोपाक। असं माझे नाव आसा निलिमा। निलिमा, तू कितें करता? हाऊसवाईफ। तुका कितें म्हाका आवडटा? कुकिंग करपाक खूब आवडटा। कुकिंग खंयचो पदार्थ बेस्ट करता सगळ्यात? चिकन। चिकन। स्मिता रेडकर। ओके, स्मिता तू कितें करता? हांव टेलर। टेलरिंग। ओके, आणि कितें ऑर्डर्स कसले घेता? हांगासरले सगळे कस्टमर्स तुजे? ना ना, चड ना। शांता पुजारी। तुम्ही कितें करता? घराकडे। घराकडे। तुमकां कितें आवडटा करपाक? काय घराकडे घरातले? घरात साफ साफसफाई तेच आवडटा। अनुराधा खांडेकर। आणि तुम्ही हाऊसवाईफ? तुझे हॉबीज कितें? तुका कितें करपाक आवडटा? गावपाचे। बरें, म्हणून दाखयता 2 लायनी। तुझे खंयचे फेवरेट सॉंग ते म्हण। अभंग गायता। म्हण। आ आ आ म्हाका दिसता आनी तेंच्या बरें साथूय तेंच्यांनी बरी दिला। मोठ्यान ताळ्यो सोनी तुजे खातीर, खूप सुंदर। ओके, आता प्रश्न
प्रश्न तुमकां विचारतले उत्तर जर तुमकां येता जाल्यार तुमी ताळी मारपाक जाय. ओके, सो पयलो प्रश्न सोंपेशे प्रश्न आसात. पयलो प्रश्न आमचो तुमकां एक म्हण सांगतले हांव, अर्दी हांव म्हण सांगतले, अर्दी तुमी कंप्लीट करपाक जाय. अंधेर नगरी डॅश 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 फुडें सांगपाचें, हे कंप्लीट करपाचें. अंधेर नगरी आयकला केन्ना? हय, कोणाक येता? तुमकां येना कोणाक? फाटल्यान म्हाका उत्तर आयकुपाक येयला कोणाचें तरी. फुडें येयला उपकारता. यो फुडें यो. अंधेर नगरी चौपट राजा. अंधेर नगरी चौपट राजा सारखें उत्तर. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि वनितान उत्तर सारखे दिले, ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न, खुबशा गाडयांचेर तुमी ग्रीन नंबर प्लेट पयल्या आसतली. सो ती ग्रीन नंबर प्लेट खंयच्या गाडयेक लायल्ली आसता ते सांगपाक जाय. येता जाल्यार ताळे राव 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 राव. बॅटरीची गाडी. इलेक्ट्रॉनिक. ओके, इलेक्ट्रिक गाडी सारखें उत्तर. मॉडर्न जाय सोनी तुजे खातीर. ओके, सो आमचें पयलें उत्तर हांगा शीतल नायकान दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न, गोंयांतलो सगळ्यांत लांब बीच खंयचो? सगळ्यांत व्हडलो लांब बीच. ताळी मारा येताल्या सांग. उत्तर चुकले. राव राव. सगळ्यांत लांब बीच येता? पाळोले बीच. ना, कोलवा. उत्तर दिला कोलवा आणि उत्तर सारखें आसा. ओके, सो परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि जयंतीन उत्तर सारखें दिलें, ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, सो फुडलो प्रश्न ऐकुया. साप सिडी खेळटना डायस पयला सगळ्यांनी, तेजेर कितले डॉट्स आसता? येता जाल्यार ताळी मारात. आन्सर थंयच्यान सांगू नाका. राव. कितले डॉट्स आसता ते साप सिडीचो डायस आसता तेजेर? ओके, ते काय ना तेका दी. 15. ना. 18. ना, अबे राव ते 19. ना. ना. 7. 21. 21. उत्तर आसा 21 सारखें उत्तर. ओके, सो परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि सुनीतान उत्तर सारखें दिलें, ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, आणि शेवटचो प्रश्न परत आनी एक म्हण तुमच्या खातीर आसा. हाफ हांव सांगतलें, हाफ तुमी पुरी करपाक जाय. आं, माजराचो खेळ डॅश डॅश डॅश. थंयच्यान सांगू नाका. घराचो खेळ उंदरा वांगडा. राव ती सांगता. राव. माझाचो खेळ उंदराचो मेळ. माजराचो खेळ उंदराचे मरण. सारखें उत्तर. माजराचो खेळ उंदराचे मरण. परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि रुशालीन उत्तर सारखें दिला, ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, सो हे आशिल्ले आमचे 5 प्रश्न आणि 5 प्रश्नाची उत्तरां बऱ्यापैकी दिली. मोठ्यान ताळयो सगळ्यां खातीर. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड, जो आसता कभी हाँ कभी ना. आणि विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो आज प्रायज कोणाक मेळटा पळोवया आणि आपोवया आमच्या स्पर्धकांक. ओके, सो कभी हाँ कभी ना ह्या रावंडची आमची 5 स्पर्धक हांगा तयार आसात आणि सुरवात करूया आमच्या पहिल्या स्पर्धका पासून. नाव सांग. विनंती नाईक. ओके विनंती, तुझो टायम सुरू जाता आता. विनंती, देवळान मुद्दम आयल्यास काय एवरी हेका येता मंगळारा बी आयतार विनंती येता? आयतार लागीत रावता? लागी अखममा. आणि कशें मागीर हांगासर जेवण बी वयता? ना जेवण बिन. नाव म्हटले. ओके शिला, तुझो टायम सुरू जाता आता. शिला, कितें करता तूं? हांव अशें डान्साक
शिकयता डान्स करता तू करता डान्स डान्स आणि शिकय बी ना ना डान्स करता म्हटले सॉरी दीप्ती रामपूरकर दीप्ती तुझा टाइम सुरू जाता आता दीप्ती तू कितें करता इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अरे वा आणि खंय कामाक आसता की कितें करता कन्सल्टन्सी कन्सल्टन्सी वा आणि हांगासर सुद्दां रेग्युलर येता येस अनिता तुजो टाइम सुरू जाता आता अनिता खंय खंय रावता गो हांगासरूच बागा हा बागा बागा कुचले बागा हा कुचले बागा. कुर्चरे बागा आसा हय सुमित्राचो टाइम सुरू जाता आता सुमित्रा खंय आतांच अयोध्याक वचून आयला हय न्ही मजा आयली कितें हय 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 कोरेसर हय म्हणलं तिने आमची पहिली 5 स्पर्धक आशिल्ली तांचे कडेन जमले ना सो आमची परत आनीक 5 स्पर्धकांक आपयला टाइम सुरू जाता आता पूनम लेट पावले कितें आतां पावला खंय लागीं रावता की पयस लागीं रावता आणि लेट कित्याक जाली तर कामाक आशिल्ले ना भुरग्यां ओके शीतल तुजो टाइम सुरू जाता आता शीतल तू पहिल्या राउंडाक आशिल्ले न्ही प्रायज मेळिल्लो तुझो टाइम सुरू जाता आता जयंती आमचो कार्यक्रम काय सदांच रेग्युलर पळयता सो जयंती प्रॅक्टीस केल्या आसतली न्ही केले आणि तू खबर आशिल्ली कार्यक्रम आसा म्हण हांगा आसा आणि तू खंय लागींच रावता हांगासर कुचले रावता आणि देवळान सदां येता ना केन्ना येता अनुराधा तू कामाक वता हाऊस वायफ आसा घरा कडेन रावता आणि घरान रावपाक आवडटा भोंवपा आवडटा खंय भोंवता गो खंय अशें खंयचे प्रोग्राम आसा कितें आसा अयोध्येक वचून आयले हय ओके सो हांगासर तुवें पळयलें की आमची जी स्पर्धक आशिल्ली तांकां कोणाकूच जमूंक ना पण खुबशीं जाणां आसा तांकां दिसता की खेळपाक जाय रिपीट ना दुसरी तो टायम सुरू जाता आतां संगीत तुका पयली प्रायज मेळ्ळा न्ही एक फुगड्याच्या राउंडाक ओके नंदिशा तुजो टायम सुरू जाता आता नंदिशा तू कितें करता हाऊस वाईफ आज लेट जाली येवपाक आम्ही सकाळच्यान हांगाच आसात हांगाच आशिल्ली आणि काम खूप आसता देवाची सेवा रेग्युलर आसता तुमची करतात रेग्युलर ह्या 2 दिसांनी असतात आणि खूप लोक जाता लोक भरपूर जातात जेवणाक बी खूप लोक असता जेवणाक असता लोक आणि महाप्रसाद तुम्हीच केला रानपी हाडिल्लो रानपी हाडटा हांगा हय आम्ही फक्त पण ती खूप बरी खेळटाली कभी हा कभी ना हो रावंड आमच्या हांगा सोपोजो पडटा आमी पळयलें की हांगा सगळी स्पर्धक खूप उत्साही आशिल्ली आनी खूप जाणांनी आपल्या तरेन हांगा ट्राय केले पण खंय तरी मातशें तांकां डिफिकल्ट दिसता ती म्हणटा की आमी सद्दां हय ना म्हणटा सो आमकां तें जमना ताका लागूनच ही गेम हांगासर कोण म्हणपाक लागली की आमकां खूप शिकोवन हाडिल्ले खंय प्रॅक्टीस करून आयिल्ली आनी हांगासर अशी स्पर्धक आसा जी रेग्युलर प्रोग्राम पळयतात आनी घरा कडेन प्रॅक्टीस करतात सो खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमकां जेन्ना स्पर्धक सांगतात की आमी हो कार्यक्रम पळयता आमी प्रॅक्टीस करून येता तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जोडूया ओके सो आमचो पंचामृता बासमती रायस जो आसा म्हाका दिसता सगळ्या घरांनी पावपाक जाय ताका लागून आमी हो रावंड जो हो प्रायज आसा तो आमी फुडल्या रावंडाक कॅरी करतली पण ताचे पयलीं आमी घेवया आमचो फुडलो रावंड जो आसता डान्स रावंड आनी डान्स रावंड पळोवया कितले बरे तरेन कोण करता हांगासर डान्स रावंडची आमची पार्टिसिपंट तयार आसात हांगासर आणि खरेंच खूप उत्साही असे स्पर्धक आसा आणि जी विनर जातली म्हणजे सगळ्यांत बेस्ट डान्स जी करतली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी तशेंच हांगासर रनर अप प्रायजीस आसा हांगासर आमकां खुबशे प्रायजीस स्पॉन्सर केला श्रिया पाटील हांच्यांनी जे एमोर ह्या ब्रँडचे ओनर आसा आनी हो तुमचोच ब्रँड सो तुमकांच बरे पैकी 2 हांगासर रनर अप प्रायजीस मेळटले सो बऱ्यांतलो बरो डान्स करा ऑल द बेस्ट
घातलेली पळय या खरेंच यो खरेंच यो खरेंच यो खरें खरें हे हांगा बेस्ट हांगा सिटी लागून दाखयला दाखय 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 खूपच सुंदर बेस्ट हा सो सांगा आता पिंक रे ओके सो पयलीं आमी रनर अप प्रायजीस दिवया सो शिलान आमकां हांगासर खूब बऱ्या पैकी डान्स करून दाखयलो आनी ते ह्या रावंडचे रनर अप जाता मोठ्यान ताळयो जावनी तेच्या खातीर आनी ताका मेळटा एमोर ह्या ब्रँड कडल्यान एक स्पेशल प्रायज स्पेशल गिफ्ट ताका आनी डेफिनेटली ते खूब सुंदर गिफ्ट आसतलें कित्याक एमोरान जे प्रोडक्ट्स मेळटा ते खरेंच एका पेक्षा एक बरे आसता आनी तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा सो आमी रिक्वेस्ट करुया की श्रिया पाटील हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो ताळयो कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि आमचे सेकंड रनर अप जाता अनिता आणि ताच्या खातीरूय मोठ्यान ताळयो जावनी ताका मेळटा एमोर ह्या ब्रँडान एक सुंदरशें प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू आणि विनर आणि डान्स राउंडचे विनर जाता दीपा मोठ्यान ताळयो जावन दीपा खातीर आणि आमच्या मदीं आसा सातेरी देवस्थानचे कमिटी मेंबर दिलीप सर हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी कॉंग्रॅच्युलेशन वेळ जाला आजच्या भागातलो एक स्पेशल राउंड खेळपाचो ह्यो एक स्पेशल राउंड कित्याक पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाणे की आमच्या बरोबर आमचे कडेन भरपूर प्रायजीस आसा आनी आमचो मेन स्पॉन्सर आमचो जो मेन स्पॉन्सर आसा पंचामृता बासमती रायस तो आमकां घरा घरांनी पावोवपाक जाय ताका लागून तांचो प्रायज आमी दिवपाचो ताका लागून आमी स्पेशल राउंड खेळटली खेळुया आमचो स्पेशल राउंड ओके सो आजचो स्पेशल राउंड आणि विनराक मेळटले पंचामृता बासमती रायस आणि गेम आसा सोपो आमी आमच्या पार्टिसिपंटाक दिला एक बिस्कीट आणि ऑब्वियसली बिस्कीट तांकां डायरेक्टली खावपाची ना तांकां बिस्कीट धरपाक जाय आपल्या तकलेचेर आनी तकले वयल्यान एक्सप्रेशन करीत करीत तोंडाचेर तोंडान हाडपाक जाय आनी ती खावपाक जाय सो सगळ्यांत पयलीं कोण बिस्कीट खातली ती जातली ह्या राउंडची विनर आनी तांकां मेळटलो हो रायस अनेक ती उरल्यार हात लावता ओके मोठ्यान धाडून सोदी सगळ्यां खातीर ओके सो आमच्या आयच्या स्पेशल राउंडचे विनर येता निलक्षा आणि मोठ्यान ताळयो जावनी तेच्या खातीर आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती रायस आनी आमचे बरोबर आसा गणेश जनरल स्टोरचे प्रोप्रायटर हांगासर मिस्टर सदानंद सर तांकां मोठ्यान ताळयो जावनी कित्याक ते वेगवेगळे प्रोडक्ट्स हांगा तुमच्या खातीर घेवन येतात आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक तुमकां वळखता आसतले ओके सो हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो हय ओके सो फुडलो राउंड आमी खेळटलीच पण आमचो तो शेवटचो राउंड पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड
आणि वो रावंड खेळपाक म्हाज्या बरोबर ऑलरेडी स्पर्धक तयार आसात आणि गेमूय म्हाजी तयार आसा. समोर दवरला आमी बॉल. हांव खंयचो एक नंबर सांगतलें म्हणजे 4, 5, 2 कितें नंबर. सो त्या नंबर जितलो हांव जो नंबर सांगता त्या नंबरचे बॉल तेंच्यांनी एकठांय करपाक जाय आणि आपल्या प्लेसीर येवन रावपाक जाय. जी पार्टिसिपंट बॉल जेंचे कडेन आसतले ती फुडल्या रावंडाक पावतली आनी जेंचे कडेन बॉल ना ती भायर पडटली. ओके गेम कळ्ळी. आणि विनराक मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. 5 दुखलू नका एका बायकाक. दुखलू नका दुखलू नका दुखलू नका. घेऊन गेली अरे द्या. 5 हांगा 5 आनी कोणा कडेन 5 ना. सो 2 फायनलिस्ट आमची दोगांनी 5-5 बॉल काडिल्ले. सो फुडलो नंबर आमचो 6. काडपाचे काढून घेऊन यो ना. सकल पडलेले घेवपाचे. सकल पडलेले घेवपाचे. कितले जाले? 4, 5, 6. सो 6 हांगा आनी हांगासर 5. सो हांगा विनर आमकां मेळ्ळा. मोठ्यान ताळयो जॉनितीच्या खातीर. आमचे चकते रावंडचे रनरअप जाता विमल आणि मोठ्यान ताळयो जावनी विमला खातीर. आणि तेका मेळटा रनरअप प्रायज जो स्पॉन्सर केला एमोर ह्या शॉपान आणि तेजे प्रोप्रायटर श्रिया पाटील आसा. हांव रिक्वेस्ट करता तेका तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो. मोठ्यान ताळयो जावनी तेंचे खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमच्या आयच्या चक दे रावंडचे विनर येता नीलम शिरोडकर आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. कुडचडे हांगासर श्री सातेरी देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स तशेंच आमकां हांगासर स्पेशली आमंत्रीत केल्ले श्रिया पाटील हांच्यांनी जे एमोर ह्या शॉपाचे प्रोप्रायटर आसा हांव तेकाय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जे आज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावली तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारान. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. पुष्पा कोण गो? पुष्पा कोण? गावपाचे सांग कोण आता सांगताली डान्सर सांग मगे सांग. ओके आता लायनीन या तो प्रायज घेवपाक पयलो उत्तर कोणें दिल्लें फर्स्ट. आई हय ना म्हणत ना प्रायज घेवंक जाय 5 किलो रायसा सारकी उलय. सगळ्यांनी आपल्या तरेन हांगासर प्रॅक्टीस. राव 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 उलय नाका. नाव कितें तुजें? अनिता. अनिता अनिता ओके अनिता म्हणटा की अनिता दत्त. तूं एक्सपर्ट जालें कितें खेळोन खेळ. रोलिंग रोलिंग रोल रोल. तिका कोण तिजो हात तो सामान फ्रॅक्चर करून घ्यायची. आता नंबर सोदू नाका तेजेर वचून. नंबर ना तेजेर. हय खंयचे 4 हांगा सरले येता नाल्यार भायर सोदूंक मातशें. हय मागीर तेन्ना कोण उलोवंक ना मगे तिचे बाबड्याचे काडले. हय कॉपचो मारून हय मागीर कोणें काडले तुजे ते? ना ना तशें काय ना काडूं येता. तुका आसा गे प्रायज राव 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 हा सकयल पॅनोरमा येस.